शिरगांवा जाल्ल्या चेंगराचेंगरीचो विशय दिसान दीस तापत आसा। हे चेंगराचेंगरीक देवस्थानाची विद्यमान समितीच जबाबदार आसा असो आरोप पयलींचे समिती सयत कांय महाजनांनी केला। लयराई देवस्थानाच्या आदले समिती सयत कांय महाजनांनी बुधवारा पत्रकार परिशद घेतिल्ली। जाते वेळार घडिल्ले दुर्घटनेक प्रशासन न्हय जाल्यार विद्यमान समितीच जबाबदार आसा। फाटल्या आयतारा देवस्थान समितीन घेतिल्ली महाजनांची बसका लेगीत बेकायदो आसा। तशेंच हे बसकेत घेतिल्ले थाराव लेगीत बेकायदेशीर आशिल्ल्याचो आरोप कांय महाजनांनी केलो। कालची जी मीटिंग आसा ती सुद्धा त्यांनी अशा तरेन अरेंज केलेली की आता आपण एका खंय तरी धडो शिकयतलो, म्हणजे माझें नाव घालून ताणें हेचेर कारवाई करतलो म्हणून हांवें ताका सांगलें तुजी मिटिंगूच सगळी जी मीटिंग आसा पळय ती बेकायदेशीर आसा। हेचें कारण अशें आसा की सत्यशोधन समितीन पान नंबर 21 डायरेक्शन दिल्लें आसा की हो गुन्हेगार आसा म्हणून मॅनेजिंग कमिटी गुन्हेगार आसा तेजेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून डायरेक्शन दिल्लें आसा। ज्या वेळाचेर आनी एफआयआर जाल्लेली आहा तेजेर कमिटीचेर एफआयआर जाल्लेली आसा। कोणान स्पश्टपणे म्हटलेलें आहा ह्या तरेचे हार्मफूल जे समाज जर तर मॅनेजिंग कमिटी आसा जाल्यार तेंच्यांनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय, रेजिग्नेशन दिवं ना ताका काडपाक जाय अशे तरेचे प्रोविजन आसतना आमी आमच्या देवस्थाना खातीर देवस्थान बरें चलपा खातीर तेणी राजिनामो दिवन फुडलें जे कितें आसा पळय तें वेवस्थीतपणे चलोवपाचो हें करपाक जाय न्ही तेणी, तो करपाक तयार ना। कित्याक लागून तुजे कडेन जात्रा जावपाक करून घेवपाक तुजे कडेन शक्य जाली ना। जात्रा करून घेवपाची तयारी करपाक लागून तुवें कितें केलां तें सगळ्या लोकांक खबर आसा, तें हांवें सांगपाची आनी गरज ना। आनी तेका लागून अशा तरेचो इन्सिडंट घडलो आनी तेचे खापर तूं दुसऱ्याच्या माथ्यार मारता ही मोठी चूक आसा। आमी सभेत मांडटा देवस्थानाचे तेन्ना एकटो येता आनी विरोध करता ना ती हे नाका म्हणून आनी त्या विरोधाचेर सगळे ओगी रावता। आतां आमचे वासुदेव जोशी म्हणून आसा न्हू आमचे देवळां लेगीत हें आसा पळय दत्त महाराजाचें देवूळ तेणें कितें सांगलें दत्त महाराजाचें देवूळ वयर बांदपाक आपूण तुमकां हे दिता जागो दिता खंय देवळा कडेन पळय कित्याक दत्त महाराजाचें हें आसा पळय 4-5 प्रोग्राम जाता की देवळा कुशीक आमकां जाय तशी गाडयो हे पार्किंग मेळटलें आसलें तेकाय भटजीकूय खबर आहा जो देव कळस घेता पळय तेणी सांगलेलें थंय ओपो धाडलो एकट्यान नाका म्हणालो। आमची जी मीटिंग जाल्ली लास्ट संडे सो ते मिटिंगेन तेंच्यांनी सांगलें की वेरियस ठराव महाजनांनी पास केल्या आनी भितरलो मेन जो तांकां तेंची गेम प्लॅन जी आसली अशी आमकां दिसता की तेंच्यो पयलीं सायनी घेवपाच्यो सगळ्या महाजनांक फोन तेंच्यांनी पयलीं सायनी घेतल्यो आनी तेजेर वेरियस डिस्कशनां जाली की जी फायनान्शियल एड दिवपाक ते सगळे महाजनांनी डिस्कस केले तेजेर आमकां एप्रुवल केलें। पण भितरली जे थोडे जे ठराव घातले तेंच्यांनी तितून कितें घातलें की महाजनांनी ठरयलां की कमिटी ब्लेम करपाचें ना आनी हे सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर आनी महाजनाचो फूल सपोर्ट हे असो ठरावूच जावं ना हें डिस्कशन जालें। मे बी जालां जाल्यार एक लायनीचें डिस्कशन जालां आनी तेजेर हेणी विरोध केलो निलेश आमचो दिलेश गांवकारान। सो बेजिकली हे फेक घातला तेंच्यांनी आमकां मिसगायड केलें आनी आमकां आमच्या सायनी मिसयूज केल्यो तेंच्यांनी हें सगळें करून आनी बेजिकली हे तेंच्यांनी ही जी गेम केल्ली सगळी आमकां सांगलें की ही जात्रेचो हिशोब म्हणून जो जे पयशे येयल्या जावं कितें भांगर येयल्या हेजो हिशोब सांगता। जेन्ना तांकां क्वेश्चन केलें आमी तुमचो हिशोब दाखया म्हणून तेंच्यांनी एक फिगर हाडून दाखयलो आमकां XYZ कितें आसा तो एक फिगर आमचो जात्रेक इन्कम इतलो येता पण आमी तांकां विचारलो एक्सपेन्स कितलो जाला तो दाखय ती बिलां येवंक ना म्हणटात। दुसरें विचारलें भांगर कितलें येयला तें सांग भांगराचें तें म्हणटा अजून आमी अकाउंट करूंक ना। सो बेजिकली मिटींग अकाउंटाची आसली आनी हे सांगता की तेंचे कडेन आन्सर ना म्हणून। सो बेजिकली टोटल फेक आनी आमकां मिसयूज केले आमच्यो ह्यो सगळ्यो सायनी आनी हे सगळे मागीर तेंच्यांनी प्रेस घेतला आनी सांगता की महाजनाची मिटींग जाली आनी आमकां क्लीन शीट दिली म्हणून आनी सगळो ब्लेम गव्हर्मेंटाचेर। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।